समस्त कोंकणी उलोवचे बांधव लोकांक नमस्कार. आणि सोना गणेश नायक मामाने मस्त प्रयत्न करून हे कार्यक्रम अरेंज केला आणि दयानंद पै मामा दानी आसा आणि त्याच प्रमाणाने प्रताप पै आणि हांव देशपांडे सिरसी भितर स्टेट लेवल कोंकणी संमेलना केल्ले ते तुमचे भितर व्हड प्रमाणाने एक संमेलन जालेले जाल्यार हेच टायप ऑर्गनायजेशन कंटिन्यू जावका कितें था एक पंथ केल्ले सोडले तुमचो अर्थ ना कंटिन्युअस एक समाजाचे बांधव लोकांना वगट दाखवून दिल्यार यशस्वी जाता. आता दयानंद पै मामा एक व्हड इन्स्टिट्यूशन आणि आमगेले समाज कंप्लीट कोंकणी उलयतल्याक सहाय कोण एज्युकेशनाचे एक व्हड हेच केला अचिवमेंट. आणि तेच प्रमाणाक एक सदाशिव शेणे इमाम तेणी बी एक मिडिया स्टेट लेवल चेअरमन आसा म्हळ्यार तेका व्हड काम. आणि प्रताप सिंह नायक MLC हेंगेले RSS धरण मूल मस्त प्रयत्न करून आमगेले समाज न्हय तर ಒಟ್ಟು समाजाक जान एक गण्य व्यक्ती जालेल्याक तेंगेले अचिवमेंट पळोवन एक आमगेले पार्टीच्यांनी MLC केला ते आमकां हेमे असल आनी थोडे लोक मुखार सून राजकीय भितर न्हय तर समाजा सेवे करचे भितर येवका म्हणून हांव आणि मस्त लोक आसा ही वट्टुणकाल नांव घेते ना हांव. आणि कासरगोड चिन्ना तेणी खूब बापा एक्स चेअरमन जाल्ले आणि तेंकां हांव तेंगेले अचिवमेंटाक एक धन्यवाद सांगता. आणि मस्त लोक गण्य लोक आसा वेदिके भितर तेंकां वट्टू आणि तुमकां वट्टू समस्त कोंकणी बांधव लोकांक नमस्कार सांगता. आणि मागील नातवाले एक प्रोग्राम आशिल्ले आतां चीफ मिनिस्टर ते आसा एक अर्ध घंटे भितर तेशान हांवें पयलीं वचका हांवें गणेश नायका सांगलें पयलीं हांव 2 मिनट उलोवन घेवन वता म्हणून तुमगेलो वट्ट परमिशन घेवन वचून येता. धन्यवाद.